नमस्कार, प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. सोरपाचे विख काडून विकप्याची 8 जाणांची टोळी फोंडेच्या पुलिसांनी धरली. 2 बाटल्यांनी लिटरभर 1.5 कोटी मोलाचे विख जप्त. गोंयांत आनी भायरूय गँगाचो आसूं येता संबंद, पुलिसांक दुबाव. उत्तर पूर्व आनी ईशान्येकडच्या पॉवर ग्रिडांनी बिघाड. अर्दो भारत काळखांत. 12 राज्यांचेर परिणाम. 700 ट्रेनी पडल्यो आडकून. दिल्लीतली मेट्रो बंद. वीज मंत्री सुशील कुमार शिंदेन दिले चौकशेचे आदेश. सरकार मिड डे मील येवजण करता नव्यान. नोव्हेंबर म्हणल्यार नवी येवजण चालीक. पालक शिक्षक संघाक बरोबर घेवन येवजण चालीक लावपाचो सरकाराचो विचार. भुरगीं खाण भायर उडयतात म्हणून विधानसभेत हुस्को. सात वर्सां पिरायेच्या ल्हान चलयेचेर बलात्कार केलो म्हूण कर्नाटकांतल्या एकल्याक हणजूण पुलिशेन केली अटक. आरोपी नंदू लमाणी हडफडेचो. आरोपीक कोर्टान दिलो 4 दिसांचो रिमांड. 15 ऑगस्टा सावन सगळे गरजू शाळांक मेळटल्यो बालरथ बशी आनी बशीवेलो खर्च. शिक्षण खातें चलयतले येवजण. खाजगी बसवाल्यां कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करपाचो सरकाराचो चल्ला विचार. आनी सुकूर IT पार्काच्या नांवान आयिल्ले पयशे कड्डिले क्रिकेटीचेर. विजिलन्स चौकशेचो 1-2 म्हयन्यांत अहवाल. उपरांत कारवाय. मुख्यमंत्री म्हणटा सुकूर IT पार्काची गरज ना. खबरो विस्तारान. सोरपाचे विख काडून विकतल्यांची टोळी फोंडेच्या पुलिसांनी धरल्या. तांचे कडच्यान 930 मिलीलिटर विखाच्यो 2 बाटल्यो जप्त केल्यात. ह्या विखाचें मोल सुमार 1.5 कोटी आसूं अशें पुलीस म्हणटात. उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक विजय सिंगान दिले ते म्हायती प्रमाण पुलिसांनी 8 जाणांक अटक केल्या. पुलिसांनी तांचे कडल्यान एक आल्टो आनी वॅगनार गाडी जप्त केल्या. तांचो गोंयांत आनी गोंया भायर हेर केशींनी संबंद आसा काय कितें हाचेरय तांची चौकशी चल्ल्या. Ponda police have busted a gang by arresting 8 persons. Ponda police intercepted a car, Alto car, in which 2 accused were found. They were carrying some kind of liquid. An interrogation, it was found that they confessed that it is a snake venom. On sustained interrogation, it revealed that they had procured these bottles of snake venom from 3 other persons. Another raid was conducted and 3 more persons were arrested. Their names are Avinash from Vasco, Sainath from Kankona, and third one is Prashant also from Kankona. Now, after the arrest of these 3 persons, it further revealed that another 3 persons are involved in the chain. The other 3 persons who were arrested were Sheikh, resident of Vasco Baina. Second is Francis from Mormugao, Goa. And the third one was, that is the last one was Richard Francis Rebello from Kankona. In all, we have arrested 8 persons in this case. We try to find out the cost of the snake venom what we procured unofficially, and it is found that roughly it is 1.5 crore and maybe even more. We are trying to establish the links where what is the source of the venom and what is the destination of the venom. We have learned that it is mainly used for the purpose of anti-venom or anti-snake bite kind of vaccination or medicines. Modus operandi, the Kankona South Goa is densely forest area in compared to North Goa. So we find that most of the person are from South Goa, from Kankona. Now these or any one of them used to hunt the snake in these jungle areas and take out venom from the snakes.
and further they used to distribute it through their chain, and ultimately we have hunch that they might be transporting it outside Goa. उत्तर पूर्व आनी ईशान्येकडच्या पॉवर ग्रिडांनी बिघाड जाल्ल्यान मंगळारा 12 राज्य म्हणल्यार जवळ अर्दो भारत काळखांत उरलो. पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओरिसा, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान आणि राजधानी दिल्लीची मेट्रो येरादारी धरून हेर वेव्हार बंद पडले. उदका पुरवण उद्देगाचे हाल जाले. 700 ट्रेनी आडकून पडल्यो. वीज मंत्री सुशील कुमार शिंदेन हे गजालीची चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात. सोमारा दनपारा 1 जावन 5 मिनटांचेर पॉवर ग्रिडां फेल जाली. सोमारा उत्तरेंतली ग्रिडां बंद पडिल्ल्यान 7 राज्यां काळखांत आशिल्लीं. सुमार 30 लाख लोकांक ताचो फटको बशिल्लो. तातूंतल्यान मंगळारा परिस्थिती आनीक वायट जाली. उत्तर पूर्व आनी ईशान्येकडची पॉवर ग्रिडां मंगळारा फेल जाली. उत्तर पूर्व भारतांतलो दशकभरांतलो हो सगळ्यांत मोठो ब्लॅकआवट. राजधानी दिल्लीचे वेव्हार ठप्प जाले. सरकारी हॉस्पिटलां पॉवर बॅकअपाचेर चलतालीं. दिल्लीच्यो मेट्रो ट्रेनी बंद पडल्यो. 20 राज्यांनी मेळून 700 ट्रेनी मंगळारा आडकल्यो. राज्यांनी उत्पादन जावपी वीज उणें पडल्यार राज्यां सेंट्रल ग्रिडांतल्यान लायट घेतात. थारायिल्ल्या कोटा परस चड पॉवर ओडल्यार पेंच येवन ग्रिडां ट्रीप जातात. आतां ही परिस्थिती जाग्यार घालपा खातीर पश्चिम ग्रिडांतल्यान लायट घेवपाचो वीज मंत्रालयाचो विचार चल्ला. तशें जाल्यार गोंयच्या वीज पुरवणेचेर परिणाम जावं येता. केंद्रीय वीज मंत्री सुशील कुमार शिंदेन ह्या प्रकाराची चवकशी करपाचो आदेश दिला. थारायिल्ल्या कोटा परस चड वीज ओडटल्या राज्यांक दंड घालपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. सरकार मिड डे मील येवजण नव्यान करता. नोव्हेंबर म्हणल्यार नवी येवजण चालीक लागतली. खाणाचो दर्जो बरे पैकी सुदारतलो अशें उतर शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलां. पालक शिक्षक संघाक बरोबर घेवन येवजण चलोवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. सध्या दितात ते मदले सुटयेचे खाण चडशीं भुरगीं भायर उडयतात म्हणून प्रतापसिंह राणे सयत कांय आमदारांनी प्रस्न काडिल्लो. 82 आपमजत गटां कडेन येवजणेचो कोंत्रात आसा. कांय गटांनी कोंत्रात भायले भायर दुसऱ्यांक दिल्यात. अर्ध्यापेक्षा जास्त जेवण दनपारां दिता भायर उडयता. आय एग्री विथ हिम. तुम्ही तांकां बिस्किटी आनी केळी स्पीकर सर. दियात. भुरगीं खायनात. जो ऑनरेबल लिडर ओपोजिशनान विशय काडला तो अत्यंत म्हत्वाचो. त्या जाग्यार आमी कम्युनिटी किचन टायपच्यो किचन्स तयार करतली. खंयच्या तरी गव्हर्मेंट स्कुलान फुली हायजिनीक स्टेनलेस स्टील बी सगळें वापरून सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी थंय येवन कूक करचें पडटलें. ऑल मटेरियल वील बी सप्लायड. आतां रायस दिता पळय हातून हो रायस जनावरां सुद्दां खावची ना. वी वील एन्श्युअर दॅट फ्रॉम दिवाळी हॉलिडे दीस स्कीम इज टोटली ओवर चेंज एंड जेवण जेवता अशी परिस्थिती निर्माण जाली. आतां 60 to 70% फूड इज बींग थ्रोन आउट. काही शाळांनी भुरग्यांक बसोवपाक जागा ना आणि त्या शाळेन तुम्ही किचन रिवॅम्प करता आणि शाळा रिवॅम्पिंग प्रोसेस चालू आहा. सप्टेंबरांतल्यान सुरू जातलो. आता सुद्धा जे तुमचे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा तितून सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेंच्यांनी. एक्चुअली मुळात कॉन्ट्रॅक्ट घेतला वेगळ्यान आणि चलयता वेगळीच. कित्याक लागून भायर उडयतात. आमच्या घरा भितर पसून जर शिजयले जर जायत भुरगे आमचे अर्दे हय बरोबर आसा. पण तरी आसतना आमी जर आयज खंय पणजे खंयच्या हॉटेलान कॉफे बसले पसून गेले जर जाय 30-35 रुपया भितर पाव भाजी मेळना. तांणी सांगलें अशें ऑनरेबल मेंबरान पाव भाजी केले जर जाय जाल्यार बरें जाता. पण हो म्हाका सामकोच इतको कमी हातूंत भितर ह्या कॉन्ट्रॅक्टर जावं बाकीच्या महिला मंडळां ती कशी करतली. म्हाका दिसना हें कितें करप शक्य आसा म्हणून. भुरग्यांचो इंट्रस्ट कवर करतले जर तूं जाल्यार पेरंट टीचर इज द बेस्ट ऑर्गनायझेशन टू कवर. स्वताचो भुरगो ज्या शाळेन वता ती शाळा सारकी आसूंक जाय. थंय मिड डे सारकें आसूंक जाय. हाचो इंट्रस्ट पेरंटांक चड आसतलो. सरकार पयशे दितलो पेरंटांक भितर इनवॉल्व करून घेता न्ही हांव स्किमीन. गव्हर्मेंट वील पे. आय एम रेडी टू पे. कितले जाय? 100 रुपया जाय? 7 रुपया जाय? हांव पे करता. पण गॅरंटी कोण दितलो क्वॉलिटी दितले म्हणून? ती गॅरंटी ओन्ली पेरंट्स कॅन टेक. आपल्या भुरग्याक सारकें मेळचें अशें इच्छा नाशिल्लो 100रान फक्त एखादो कोण आसत 99 आपल्या भुरग्या खातीर जीव तोडून कितें उलटे आनी 2 पयशे आपल्या बोल्सांतले घालपाची तयारी दवरतले. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.